आणि आता ते नवीन मार्केट बांधले उपरांत आमकां थंयसर सगळ्यांक दिले दुकानां आणि आता आमची लीज एग्रीमेंट केलो. सुरवातीच्या काळात अशें आशिल्लें की 7 वर्सां खातीर आमकां दिताले आणि 7 वर्सां मागीर ते आमकां ते चालू आशिल्लें मागीर एवरी 7 years. पयलीं आशिल्लें. मागीर अमेंडमेंट केलें. अमेंडमेंट करून आमी व्हडलो बोवाळ जालो पण आमी अमेंडमेंट केलें. अमेंडमेंट करून 3 वर्सां खातीर आमी लीज एग्रीमेंट केलें आणि प्रत्येक भाडें वाड करून ते आमकां दिताले. कालांतरान हे चालू आशिल्लें एग्रीमेंट हे चालू आशिल्लें. आतां हालींच सरकारान तुमच्या आतां 88 सेक्शन ते हे केलां अमेंडमेंट करपाक ते काडला आतां ऑर्डिनन्स काडला. त्या ऑर्डिनन्सा प्रमाणे अशें म्हटलां की ऑक्शन करून ही दुकानां ज्यांचे कोणी 40 वर्सां पूर्ण जाल्ले आहा तांकां 10 वर्सां खातीर हे दिवची लीज एग्रीमेंट करचो आनी ते सोंपल्या उपरांत मागीर चीफ ऑफिसर ते पोजिशन घेतलो दुकान म्हटलेलें आसा. त्याच बरोबर आनीक सेक्शन मागीर 88A काडला, 88B काडला, 88C काडला, 88D काडला. 88A प्रमाणे जे कितें आसा ते दुकानां ते ताब्यात घेतलेच. बी प्रमाणे तांकां भाड्यावाड जातली. ती भाड्यावाड सुद्दां कशी म्हटल्यार की A क्लासीक, B क्लासीक आनी C क्लासीक अशा प्रकारची वाड केल्ली आसा. ज्यांच्या कोणाचें भाडें कमी आसा वाड जातली ताका 200चे येतले आनी 200च्या वयर आहा ताका 10% वाड जाता अशा प्रकारची ती अमेंडमेंट केल्ली आसा. त्याच बरोबर ट्रान्सफरचें म्हटलेलें आसा. ट्रान्सफर दोन भशेन दाखयल्लें आसा. एक ट्रान्सफर लिगल आपल्या हेरिडिटरी म्हणा किंवा तेजे सगळे आहा ब्लड रिलेशन तांकां म्हटलां की त्या शिवाय म्हटलां की 40,000 फॉर दी एका A क्लास, 30,000 पर स्क्वेअर मीटर, 30,000 फॉर दी B क्लास आणि 20,000 फॉर द C क्लास अशा प्रकारचे ते हे केल्लें आसा पर स्क्वेअर मीटर. आणि त्याच बरोबर म्हटल्यार की 5,000 रुपीज प्रोसेसिंग फी. त्यानंतर म्हटलेलं आसा की जर हे अनऑथरायज जर कितें ट्रान्सफर केल्ले आसात जाल्यार 80B हेज्या प्रमाणे जाल्यार ती ताका 3 वर्सांची कैद आसा आनी 2 लाख रुपया फायन आसा किंवा बोथ आसा. आनी अकॉर्डिंग टू 88C म्हटलेलें आसा की इट इज अ नॉन बेलेबल आनी कॉग्निजेबल अशा प्रकारे म्हटलेलें आसा. आणि हे सगळे जर विचार केला दुसरे एक शब्द वापरला ऑप्शन म्हटलेला सुरुवातीकूच ऑप्शन म्हटलेलं आसा. आता ऑप्शन म्हटल्यावर 10 वर्सां जाले की आमकां चिवती दवरचा ना. आमचे जे पिढी आमचो धंदो आसा हो चालू म्हाज्या बापायचे म्हणजे हांव चलयता म्हाजे बरोबर भुरगे हे चालू आसा. भाड्यात वाड आसा. भाड्यात बरोबर वाडत जाला. आमकां सुरवातीक आशिल्ले ते 1 रुपया 60 पैसे 2 रुपया भाडें आशिल्लें सुरवाती काळात. ते वाडून वाडून आतां 200च्या वयर पावलेले आसा पर हेचे करता. त्यामुळे हे आमचे खरं म्हटल्यार आता हो कोविड-19 आमचे खरं इकॉनॉमी 3-4 महिने बंद आसल्यामुळे इकॉनॉमी सामकी आमची डगयलेली. आता नित्य खंय तरी मातशें बरें सरता आनी हे आयकल्या बरोबर सगळे जाण गरबगीत झालेले आसात, भयभीत झालेले आसात. कारण फुडें रोजी रोटी खंय जातली व्हडलो प्रश्न चिन्ह आसा. त्यामुळे हेजे कितें तरी तुमी हे निर्णय घेवचो आनी बेगींतल्या बेगीन ऑर्डिनन्स फाटी घेवचे आमचे सगळ्यांचे मागणी आसा. हांव तुमकां थोडक्यात सांगता. तुमचे सगळ्यांचे सेंटिमेंट तुमच्या सगळ्यांच्यो भावना आमकां कळटा. ना म्हणना हांवें पार्टीचे मिनिस्टर बाब मिलिंद आसा अध्यक्ष आसा पार्टीचे. ॲक्च्युली हांव थोडक्यात म्हणजे कशें आसलें तर खूब डिमांड DMA कडेन येत आशिल्ले डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्युअसली खूब वर्सां पासून. कोणी म्हणजे शॉपां दिल्या तेंच्या ट्रान्सफर जावना, त्यांच्या नांवार जावना, कोणी अशे वेगवेगळे विशय आशिल्ले भितर. इवन दो थोडे कडेन रेंट जो आसा पळय न्ही हे थोडे जाण भरीत ना. थोडे कडेन मागीर रिन्युवल जे आहा पळय न्ही हे एवरी 3 वर्सांनी रिन्युवल आनी ते रिन्युवलूय जायना. वेगवेगळे विशय म्हणजे रेंट फिक्स करता म्युनिसिपालिटी. पयलीं मॅक्झिमम म्युनिसिपालिटीनी एवरी 3 वर्सांनी तुमकां खरें वयचें. हांव पयलीं फक्त सांगता तुमी म्हटल्यार ते बाकी सगळें आमी कन्सिडर करून आमी तुमच्यो आतां हितूर म्हटलेलें खरें 10 वर्सां रिन्युवल म्हणजे 3 वर्सांनी एवरी इयर रिन्युवल वचपाक नाका. एवरी 10 वर्सांनी रिन्युवल. आतां तुमी जशें म्हटलें तुमच्या कडेन शॉप आशिल्लो कदाचित तुमच्या वडिलां कडेन आशिल्लो तो तुमच्या कडेन आयलो. तुमच्या वडिलां कडेन आसलेली 30 वर्सां जर सोंपली आनी तुमच्या कडेन आयलो तो जाल्यार तुमच्या कडेन फ्रेश लीज आयले ते म्हणजे यू हॅव तुमकां परत फुडली 10 वर्सां असो 4 फावटी रिन्युवल करून दिता. म्हणजे अकॉर्डिंग टू दीस अमेंडमेंट 40 वर्सां तो शॉप तुमच्या कडेन उरतलो. इन केस तुमची एज जाली एज तुमची जर 70 जाली 70चे तुमी तुमच्या चल्याक ट्रान्सफर केलेली जाल्यार तेका अगेन 40 वर्सां रायट आसलो. म्हणजे शॉप खंयसरूच अकॉर्डिंग टू कायद्यानुसार बारीक जर तुमी वाचीत जाल्यार शॉप भायर वचना. बट एनी हांव तितून हांव तुमकां हें फक्त सांगता म्हणजे हितून नेगेटीव नाशिल्लें. थोड्या लोकांनी जे नेगेटीव करून दाखयला पळय न्ही तशें नाशिल्लें. मायन्यूट हे पळय हांवें तेजे सगळे पॉयंट्सूय न्ही आज DMA कडेन बसून हांव आनी मिनिस्टर काडून हाडलेले आमी. दॅट इज दुसरो विशय. तुमचो वेदर लीज इज रिन्युवेबल तर येस ते रिन्यू जाता पयली गजाल. आनी 4 फावटी रिन्यू जाता म्हणजे 10 × 40 फावटी 40 वर्सां जाले 10 वर्सां धरले जाल्यार. आनी तुमी तुमच्या चल्याच्या नांवार जर सपोज ह्या एजीर ट्रान्सफर केलें परत तेका 40 वर्सां लीज मेळटा एवरी 10 इयर्स. लीज एके फॅमिलींतल्यान आमकांय बी ते डिस्टर्ब करून दुसऱ्याक दिवपाचें नासलें आनी नात ते पयलें. दुसरी गोश्ट
टोटल नंबर ऑफ द रिलीज अलाउड आतापर्यंत इट इज नॉट स्पेसिफाईड ह्या हितून बिलान ना तशें इट इज एन्युअल इन्क्रीज इन द रेट ऑफ रेंट आम्ही 10% म्हटला हितून एक 10% कित्याक म्हटलं नाही कोणाचे 100 रुपयान भाडे आसा जाल्यार भितर 10% इन्क्रीज 110 रुपया जाताले व्हडलेशे पण इट इज हेजेर आशिल्लो तो आतापर्यंत कितें उरतालो जे कावन्सील आहा पळय त्यांच्याकडे रायट उरतालो कोण 5% करी 10% करी सांग्या सारकेल्या म्युन्सिपालिटीन 10 वर्सां जालो विशय तसोच आसा वयल्यान तेंच्या मदीं झगड्यो सुरू आहा सांग्या वयल्यो पण एक कितें तरी फिक्स केलें जाल्यार युनिफॉर्म सगळ्यांक जावंक शकता आनी ताज्या इंट्रस्टान तो केल्लो विशय रेग्युलरायझेशन पयलींच्या एक्टा प्रमाणे रेग्युलरायझेशन कांयच ना म्हणजे आतां 20 वर्सां पयलीं म्हाजें लीज आसलें हांवें जर हांकां दिलां जाल्यार ते रेग्युलरायजूच ना म्हणजे दोगांच्या मदीं डिस्प्यूट सुरू आसा त्या खातीर तेणी ते रेग्युलरायझेशन करपाक पॉसिबल आसा ते खंय तरी एक प्रोविजन करून रेग्युलरायझेशनचो क्लॉज घातलेलो ट्रान्सफर बिटवीन द ब्लड रिलेशन 100% अलाउड आतांय 100% अलाउड आसा कोणीच ना म्हणूंक ना हे एक्टानुसारूच बाकीचे ऑफेन्स आनी हे ते रजिस्टर्ड कशें आसा जेचे डिस्प्युटेड मॅटर्स आसा दोगांच्या मदल्यो झगड्यो सुरू आहा आनी कितें कितें तो तेजो विशय आशिल्लो बट जो कोण खरें ट्रान्सपरंट बिझनेस करता म्युन्सिपालिटीचे शॉप्स घेवन तेज्या खातीर तशें पळोवंक वचत जाल्यार ह्या बिलांत व्हडलेंशें कांयच नाशिल्लें बट तुमी सांगता आसत जाल्यार तुमच्यो सगळ्यांच्यो भावना कन्सिडर्ड करून आमकां व्हडलें कांयच ना शेवटी बिझनेसीस तुमकां करपाक जाय लोकल हेजेर आमी तुमकां पिपल फ्रेंडली जावचे म्हणून हाडिल्ले कायदो आहा हो पिपल फ्रेंडली म्हणजे तुमचो बिझनेस फ्रेंडली जावचो वेवस्थीत चलचो ह्यो बाकीच्यो सगळ्यो कटकटी आसा की तशा तरेच्यो ह्यो सोंपच्यो हाज्या इंट्रस्टान आशिल्ले बट तरी सुद्दां जर तुमकां दिसता आसत आमी हे काही कन्सिडर करपाक जाय वी आर रेडी टू सर एटेड आहा पळय पातला हांवें ते एकदम हे ना ऑप्शन ना पण हांगा सर ऑप्शन शब्द वापरला बाबा हानिकारक न्ही ते लागू जालें सर केन्ना ऑप्शन सांगता तुमकां हांव जेन्ना ऑप्शन केन्ना तर तेजो जर कोणूच लिस्ट ट्रान्सफरी ना फ्रेश येयलो जाल्यार इट इज ऑप्शन आतां सपोज कोणी तरी कोण तरी XYZ मनीस आसा तेजो कोणूच ना ब्लड रिलेशनान तेजें शॉप थंयच उरला अशी शॉपां पडून आसा म्युन्सिपालिटीन तेजें कांयच करूंक मेळना म्हणजे ते ना ऑप्शनूय करूंक मेळना आनी कांयच ना वीच इज लॉस फॉर दॅट म्युन्सिपालिटी ते ऑप्शन करचें पडलें न्ही आमकां करूंकूच जाय न्ही ते आमी दवरून कितें करतले ट्रान्सफर फी फॉर द हेअर्स आहा पळय हेअर्स ती खूब आसा म्हाज्या हिशोबान कितें एक आसा ती 40,000 आसा पळय ते म्युन्सिपालिटी 40,000 बाकीच्यांक म्हटला तुमी आणि बाकीचे हे आसा पळय हेअर्स ब्लड रिलेशनाक कितली म्हटलां 50% ऑफ दॅट आता म्हाका एकूच हांव तुका सरळ दिता म्हणजे दिस इज जनरल कोणी तरी सपोज हांवें शॉप काडल्यान तिसऱ्या मनशाक ट्रान्सफर केला हांव 20 लाख रुपया घेता बरोबर मरे आनी थंयसर जर 20,000 रुपया म्युन्सिपालिटीक दी म्हटलें तेजी 50% तुका कोणाक नाही थर्ड पर्सनाक दिता ताका कितले करता ताका आमचे काय ना ते लोकांकडे वचपाना भायल्या लोकांकडे वचपाना तो कायदो मानता हेअर्साक आसा पळय तो म्हाज्या हिशोबान चड दिसता कितले आहा 50% ऑफ द 40,000 पर स्क्वेअर 40,000 16 स्क्वेअर मीटर दुकान ऑलरेडी इट्स ट्रू तशें जाल्यार तो आसा तो चड आहा तुज्या तो चड आसा नाही भायर शॉपा वचपाकूच नाका आमी सुद्दां मानता सर ताका लागून करता वेल अँड गुड तो आमच्या पडटा पाठीमागचो इंटेन्शन जो मूळ गोंयकार आसा आनी म्युन्सिपालिटीची शॉपां चलोवची तेणी तो धंदो करचो दीस इज द मेन इंटेन्शन ऑफ दीस कारण आतापर्यंत जाता कितें कोण तरी ते शॉप काडटा कोण तरी भायलो खंयचो तरी येयलो ताका दिता तो चलयता सायडीकच्या तो आमचो धंदोच बसलेलो आहा आता कपड्याचे शॉप रुटीन कोणाचे तरी आता सांखळे म्युन्सिपालिटी जो साखळेकार कपड्याकार तो घेवन बांदला म्हळ्यार तेज्या सायडीकचो काडटा मरे कोण तरी थंयचो भायलो येता ताका शॉप काडून दिता ते वेजो धंदोच बुडलो तो थंय वेगळोच धंदे करीत आसा आनी पूण दिस इंटेन्शन ऑफ दॅट निव्वळ गोंयकारांनीच ती शॉपां चलोवची भायल्या लोकांनी चलोवची हे आमी जेन्ना खरें कशें आसलें हे आतां जरी नोटिफाय केलो आसलो असेंब्लीन जेन्ना पास करतले आमी तेन्ना ताका रेक्टिफिकेशन जायते हाडूं येता आसले दॅट्स वाय इट इज ओपन इंटू तसो विशय आसलो ब्लड रिलेशनाक ती रेट मातशी खूब लागता आतां बरें जाता करूया काय तुम्ही सांगा शेवटी कशा हांव परत एकूच सांगताय स्क्वेअर मिटराचे रेट आमकां तुमच्या इंटरेस्टाच्या भायर आमचो वेगळो काय नाही मंत्र्याचो इंटरेस्ट आणि म्हाजो इंटरेस्ट शेवटी जे लोक आहा पळय न्ही रे तांकां आमी म्हणटा तशें बिझनेस स्मूथली चलतो बरो चलतो हाज्या इंटरेस्टान केलो एक सर एक हे करूं येता कित्याक फेडरेशना बरोबर एक मदीं केन्ना तरी सिटींग घेवन डिस्कस करून जर ते फायनलायझेशन जाल्यार बरें तितून म्हणजे हे म्हणजे मदीं जे लूप होल्स किंवा हे उरला काय हरकत नाही पळय तुम्ही एक काम करा हे जे क्लॉज जे सगळे आसा पळय न्ही रे हाजे इन डिटेलान तुम्हीच चला हांवेनूय इन डिटेलान काडला हे ओके आणि तुमकां जी सजेशन दिसता पळय न्ही ती सगळी दियात तुम्ही जेन्ना सांगता तेन्ना ते आमी इम्प्लिमेंट करू ना जाल्यार तोपर्यंत ते
आम्ही हे करता होल्ड करता तुम्ही A to Z. तुम्ही एकूच सांगता बाकीच्या तुम्ही सांगता पडटले पळय आम्ही हेजे पॉइंट्स काढल्या तरी तुमका दिसता तुम्ही तुमचा आजोगात घ्या ताका इतरा तुम्ही समकेत बाबा हे चुकीचे आसा तुम्ही जोपर्यंत सॅटिस्फाय जायना तोपर्यंत आम्ही ते इम्प्लिमेंट करिना Regarding that transfer only, other regular जाऊन आले because of lease, आता position आता holder दुसरो आसा. ऐक ऐक. Lease दुसऱ्याच्या नावावर आसा. ऐक ऐक आम्ही त्याच तर सांगता आम्ही त्याच तर सांगता तू त्या सांगता पळय न्हू रे ते आम्ही स्ट्रीमलाईन करपाक केल्ले मुळात सांगता तुका आम्ही स्ट्रीमलाईन करपाक पण हांगा केल्ले सगळे स्पेसिफिक हांव सगळे हांगा क्लियर ना म्हणून हे सगळे आमकां समज हांवें पळय स्पेसिफीक तेजे 7 मुद्दे काडलेले ते तुम्ही तुमचो मोठो मनीस घाला ताजेर म्हाका खंयचो अमेंडमेंटान 88C बदलूंक जाय 88B बदलूंक जाय ते कितें बदलून कितें वर्डिंग घेवचे तेय सांगा स्पेसिफिकली ट्रान्सपरन्सी तोपर्यंत तेजेर कांयच ना तोपर्यंत हांव सांगता डीएमए ते होल्ड कर म्हणून मिनिस्टर हांगा भायल्यान जे विकता पळय ते स्ट्रिक्टली आसली तुम्ही किती प्रॉब्लेम आता जर ऑलरेडी जे आसा पोझिशन पयलींचे आसा नॉट फ्रेश वन द ओल्ड वन तेचे कितें बाबा तुम्ही कोणाकडल्यान आता सीएमान सांगला पळय तुमका सरकारान सांगला तुम्ही कोणाकडल्यान आता मिसगाईड करून घेऊ नका हे स्पष्ट आसा आता स्पष्ट सांगला पळय सगळे रेकॉर्ड जाल्ले आसा कितें जे कोण आता आणि काय येना थोड्या राजकारण करून घेवपाक तुम्ही करपाक येऊ नका आता स्टेटमेंट सांगा आणि ते कोण निघतात वचून पळय म्हणटा ताका सगळें समजून सांगा ते राजकारण करतात पूर्ण सांगितलं तुम्ही काम कर वरती माझं म्हणणं किती आता तुम्ही एखादा टाइम जर माझ्याकडे तरी कोण पहिले येयलो एकट्यान जरी फोन केलो तुम्ही कन्सिडर करचे रोखडेच थंयसर म्हाका आनी सर आम्ही करून येते कोणी पण जे ते लोक जमले न्ही तेंकाय तुम्ही सांगपाक जाय की हे न्हू रे आनी सरकार हे आयकपाक बसला बरोबर लोकांना अमेंडमेंट काय कळवंक ना अध्यक्ष ऑल गोवा मर्चंट असोसिएशन अध्यक्षाक भायर दवरलो आणि त्यांच्यानी केला काम आज ऑल गोवा अध्यक्ष ज्याप्रमाणे येला त्याप्रमाणे खरी सविस्तर कितें ती माहिती आम्ही बरी थांबोवपाक सगळे बरी बस त्याच्या ऑथॉरिटीकडे दाखवया म्हणून सुनील सगळे उडे म्हणटा तुम्ही दिसती पडताना मागच्या घरा माझे म्हणतात